आज आमचो पंचायत मिनिस्टर आज हांगसर लोकांक मोटिवेट करपा लागून आमचे मदीं येयलो आनी तेणें लोकांक हांगसरले जे लोक आहा तांकां आयज मोटिवेट करून सांगला सगळ्यांक की वॅक्सिनेशन हें कितलें गरजेचें आसा। आयज ज्या प्रमाणे हांगसर ज्या लोकांक हे व्हायरसाची लागण जाल्ली आसा ताका लागून आमकांय दिसतालें की हांगसर चडांत चड वॅक्सिनेशन जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जायनाशिल्लें कित्याक लोकांक मिसगायड केल्ले आहा थोडे लोकांक। ताका थोडे लोकांक भिरांत आसा की वॅक्सिनेशन केल्या नंतर आमी मरतले कित्याक कांय लोकांनी उलोवन दाखयल्या। आयज ती भिरांत काडपा खातीर आयज आमचे सगळे पंच आनी आमचे झेडपी मेंबर हे सगळे एकठांय जावन आयज हो ऑर्गनायज केलो कॅम्प आनी हे लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाक स्टार्ट केला। आमी तेजे भायर वचून जेन्ना लोक भायर सरना कित्याक आमी 2-3 वेळा कॅम्प केलो तेन्ना आमकां दिसून येयलें फक्त 30-35 लोक येता इंजेक्शन घेवपाक वॅक्सिनेशनाक। सो आता आमी एक डिसिजन घेतलो सगळे पंच मेंबरांनी की जितली पळय शॉप आहा सगळे शॉपांचेर वचोन तांकां सांगप बाबा तुमगे वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखया। जर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट ना आमी ताका शॉप बंद करलो जो पर्यंत तो वॅक्सिनेट करिना स्वता आनी एक्झाम्पल दुसऱ्या दिना जाल्यार आमी ताका ते शॉप आमी बंद करून लायतले। तशेंच लोकांक आमी हेजे मुखार सांगो करता जेंकां पंचायती जे काम आसतलें खंयची एनओसी आसतली कितें आसतलें तेणे पंचायती येतना हेजे मुखार ती सर्टिफिकेट घेवन येवची नाजाल्यार ताका आमी सद्या कांय दिवपाना तेन्ना मागीर खंयी मुखार वचो कित्याक आमकां जाय हो आयज कोरोना जो आहा तो सांकवाळ एरिया तरी 100% हांगचो हो कोरोना वायप आउट जाल्लो आमकां जाय। सो तेजे खातीर आयज परत आनी एक फावटी आमगे मिनिस्टर आमी थँक्यू म्हणटा झेडपी आमी थँक्यू म्हणटा आनी आमचो गिरीश बाब सदां मुखार आसता ऑर्गनायज करपाक ताकाय चड थँक्यू आनी आमचे मेंबर सगळे जे एकवटान आहा तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी हे मुखावेलें जे कार्य आहा वॅक्सिनेशन आहा हे कॅरी हे जुवारीनगर एरिया आमचे जिल्हा मेंबर अनिता तोरात तसेच आमचो सरपंच बाब रमाकांत बोरकर आणि गिरीश पिल्ले आणि त्याचे दुसरे पंच आमचे गोविंद हरीश आणि नंदिनी ते मुखार सरून एक हे कॅम्प घडून हाडला कारण एकूच सगळ्या वॅक्सिनेशन मेळपा जाय। फकत ते हॉस्पिटलान वयतले वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावतले वो हेल्थ सेंटरान पावतले आनी वॅक्सिनेशन घेतले म्हूण रावपा जायना। आमची जबाबदारी जावन आसा लोकांक जाता तितले मायज लोकांनी वॅक्सिनेशन घेवन सुरक्षीत रावपाचें म्हणून तेणी आपली जबाबदारी समजून हे कॅम्प घडलेले आसा। मास्क तसेच सॅनिटायझरय डिस्ट्रीब्यूट केला आणि त्याच बरोबर हे लोक सगळे येयला ते वॅक्सिन घेऊनच वयतले आणि तांकां हांव फक्त येयला समजणी दिवपाक की सेकंड डोज ऑल्सो इम्पॉर्टंट आणि तुम्ही सुरक्षीत आसल्यार फुडारा थर्ड वेव देखून येयल्यात तेन्ना तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचोय सांबाळ करपाक शकतले आणि यू विल बी मच बेटर इक्विप्ड इन द सिच्युएशन। म्हणजे हे कितले प्रमाणात सगळे माल जातले कोण सांगपाक शकना। आमी फर्स्ट वेव चयला सेकंड वेव पळयला जेन्ना थर्ड वेवाचे उलयता कोण नको कितें जावपाक शकता ते पूर्ण सरकाराची तयारी आसा पूण तरी आसतना आमी काळजी घेवपाकूच जाय। आमी हे भाशेन कॅम्प करून मॅक्सिमम लोकांक वॅक्सिनेट करपाकूच जाय। पंचायत सगळे कडेन लोकांक एक्सप्लेन करीत आसा। इनफॅक्ट हांव म्हणटा आमच्या सांकवाडेचे सरपंच एक स्टेप मुखार गेला आणि दुकानदार जे आसा जे सगळ्यांक लागू जाता कित्याक ते संपर्कान आसता जास्त लोकांचेर तेणें सांगलां ते तरी वॅक्सिनेशन स्वताचे घेयना जाल्यार तांकां ते लायसन्स फाल्यां रिन्यू करपाक ना म्हणून मातशें भिरांतूय आसपा जाय। आनी तेच भाशेन जे लोक मॅक्सिमम संपर्कान येतात तेय तितले एकटे आसल्या पुरो तो दुकानदारा दितलो दुकानदार सगळे ट्रान्सफर करतलो। सो तेणी तरी इनिशिएटीव घेयला आनी इवन दुकानार येतात तांकां सांगलें बाबा तुवें वॅक्सिन घेयला घे इतलें सांगल्यारूय खूब ताजो बरो परिणाम जाता।